बराबरी जाता. आज आमी बावडताच्यो 3 संगती समरकता. पयलें एवकरिस्ताचो संस्कार स्थापलेलो दीस. दुसरें मोगाचो उपादेश एक नवो उपादेश जावन दिल्लो दीस. तिसरें वडतीचो सक्रामेंत घडलेलो दीस. ह्यो 3 संगती सांगता मेळून एवकरिस्ताचो मिस्तर जाता. देखून तवळ तवळ एवकरिस्त भेटोवच्या आमचें जिवीत एवकरिस्ताचें जावंक जाय. जेजून नव्या संवसारा खातीर आपणाकच मोडलेले बरी आमी आमचें कुटुंब, शेजार, वाडो, पिरगस आनी समाज नवी करच्याक आमकांच मोडूंक जाय. तर एवकरिस्ताचो खरो मोग करूंक, भक्तीपणान एवकरिस्त भेटोवंक, एवकरिस्ताची जिणी जियोंक, सेवेचे व्यक्ती जावंक, खालती जावन एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक आनी आमची सेवा करच्या सर्व याजकांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक, तांचो मोग करूंक, तांचे पासून मागोवंक आनी आमच्या पिरगजेंत जायत्यांक देवाच्या शेतांत वावुरचें भाग फावो जावंक मागोवन हो पवित्र एवकरिस्त व्हडा भक्तीन आनी बावडतान भेटोवया. ह्या प्रवेश पुरशेवा वेळी पिरगजेंत संस्कार दिवंक वापरची तेलां याजाक पुरश्यांवार हाडून येतले आनी तयार करून दवरलेल्या मेजार दवरतले आनी याजाक आल्तार दुंपून जातच तेलां दुंपयतलो. उपरांत तेलाच्या म्हत्वा विशीं विवर आयकतले हांव. उपरांत मिसाचें बलिदान आराम जातलें.
पयले वर्स साक्रामेंत दिवच्याक वापरची 3 पवित्र तेलां हाचे विशांत आमी मोठो विवर आतां आमी आयकोव्या. पयले आसा पिडेस्तांच्या माखणेचें तेल. हें गवळी बापान पोर ब्रेस्तारा तेलां पवित्र करच्या मिसा वेळार कथेद्रलांत पवित्र केल्लें. हें तेल कूड मोन आनी आत्मो गूण करूंक माखूंक वापरता. ह्या तेलान माखलेले पिडेस्त जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी ताचो बचाव करचो मोग अणभव करता. नव्या शिसांचें तेल. बाप्तिस्म घेवंक तयाराय करतेल्यांक माखूंक हें तेल वापरता. ह्या तेलान माखलेले द्वारी सैतानाच्या सत्ते विरोध झुजोवंक आनी स तराचे खोटेंपण तिरस्कार करूंक क्रिस्ताचें बोळ ती जोडता. अशें ती सल्वासांव जोडच्या पवित्र स्नानाच्या उदकाच्या स्नानाक तयार जाता. क्रिस्माचें तेल. हें तेल ओलेव तेल आनी सुगंध भरसून तयार केल्लें गवळी बापान आनी जेसीजीच्या सर्व याजकांनी सांगाता मेळोवन पवित्र केल्लें तेल. हें तेल बाळशांक पवित्र स्नाना वेळार माखूंक तिरावणेचो साक्रामेंत दिवंक याजकांच्या वर्दी वेळार याजक जावन माखूंक तशेंच नव्या इगर्जेच्या उक्तावणे वेळार पवित्र अल्तार आनी इगर्ज पवित्र करूंक वापरता. अशें विविध साक्रामेंत दिवंक ही तेलां सगळे वर्सभर हांगासर याजक वापरतले. ह्या तेलान माखणी घेतिल्ली सक्कड पवित्रपणान वाडटली. पातका विरोध झुजोवंक बळ मेळटलें. पिडेस्त भलायकी जोडटले. भावार्थ घट जातलो आनी सोमयाच्या सेवेक आमी सर्व आयती जातल्या. दैवीक जीव आनी बेसांव जावन आसची ही तेलां दिल्ल्या देवाक अर्गां दिवया आनी ह्या तेलान आमकां देवा लागीं वचूंक कुमो करच्या याजकां पासून आज विशेश जावन मागया. आतां ही तेलां जोगासनेन सांबाळून दवरच्याक तेलां सांबाळून दवरूंक तयार केल्ल्या जाग्याक ती याजक व्हरता. उपरांत मिसाचें बलिदान सुरवात जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समेत जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवर तुमचे सोफे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो, आज वर्तो दीस जेजून एवकारिस्त घडलो दीस, तशेंच ह्या जागाचो संस्कार घडलो दीस. तर एवकारिस्ताचो मोग करूंक आनी ह्या जागा पासून मागोवंक हे पवित्र रितींत फावो बरे वांटो घेवंक आमची पातकां वळखून घेवया. आजर गजान मेसिता डॅरल पेरेरा सर ह्या जागा खातीर अर्गां जावन मेसिता मर्लें डिसोजा. हांव पातकी सर परवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
ओम साप्रात ओम साप्रात ओम सगोड अपराध ह्या पासत येवस आमकां मरी सगळ्या देवता आनी गुप्ता आनी तुमकां भवा बेनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादी करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे उल्ट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो प्रार्थुया भौमो गाड बापा आप कुशन मरण ससोंक आपणा कस पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुझे एकल्यास पुतान गड नातलो मोग दाखोवंक सिजाच्या संगातांनी माणे जेवण केले आणि ते संसार परापर्यान नवे बलिदान कशे आम्ही करचे म्हणून ताणे फरमायले तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशे काळजान आम्ही हांगा या वेळार एकठांय जाल्या आणि येदे व्हरता गुटांतले तुझे दैवीक जिवीत आणि मोग परिपूर्ण भक्तेन आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवन तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आयचे पहिले वाचप
निर्गमन पुस्तकांतलें सुदैवाने पास्काची परब चलोवच्या त्या राती जेजून आमकां येवकरिस्त दिलो. सुदै त्या जेवणाक इजिप्तांतावन जाल्ली तांची सोडवण उडासाक हाडटले. शेळयेच्या रक्तान तांच्या मदल्या मालगड्या भुरग्यांक राखले. देवाची शेळी जावन आसच्या क्रिस्ताचें रगत आमकां हर एकल्यांक बचाव करता. आतां आमी हे वासाक चीत दिवन आयकोवया. वाचपा उपरांत क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां सोडिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां जावं. आमी अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची काल्स हे कीर्तन गावया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एका घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या लागीं मेळोन तांचे संख्ये प्रमाणे तें वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या वा बकऱ्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दीस सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेळयेक जिरशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रागात घेवन ज्या घरान शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवराच्या दोनूय खांब्यांक आनी ताचे वयले फाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे बरी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वानो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीन तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन ती शेळयेच्या रागात एक गुन्हा जातलें. ते रागात पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांव इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें गर्ग तुमचेर येवचें ना. तो दीस तुमकां एक उगडापाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. संस्काराची
सर्वेस्पराचे नाव वाकणटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण गोस्वादीक. हांव तुजो सकल तुजे सकली सोपत म्हज्या संकली तुवें मोडून उडयल्या. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक गातलो. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें सुम्यांचें जेवण जावन आसा येवकरिस्त. हो येवकरिस्त भेटोवंक आमी सांगता मेळटना आमी क्रिस्ताचें सोडवण पासरता आनी आमच्या जिवितांत आमी एकामेकाचो सोडवणदार जावंक क्रिस्ताचो आदेश घेता ते सांत पावलो विवर्सिता. ह्या वाचपा उपरांत आयच्या शुभ तीर्थावन माया मोगाचो संदेश घेवंक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया गीत गावया. सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या चिजून तो परत इन जालो ते राती उंडो घेतलो. देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हे म्हज्या उडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ती म्हज्या उडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
वास्क परबे आदीं जेजू वो संवसार सांडून बापा सरशिवेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान परदीन करीजे म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा अधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवा ते फाटीं वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयलें वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंकडाक बांदलो. उपरांत एका आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंकडाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू चरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयचें म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नांत. आपणाक घातान परदीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नांत म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्या वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मो? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचें. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर हें जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, आज जावन आमी जेजूच्या जिणेंतली भोव पवित्र गडितां आमी नियाळ करता. प्रत्येक जावन 3 दीस आमच्या सोडवणेची पवित्र गडितां आमकां नियाळ करूंक एक अवकाश. आज प्रत्येक जावन सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम येवकरिस्त घडलेलो दीस. ह्या जागी संस्करणी आनी सोमयानच आमकां दिल्लो मोगा सेवेचो तो उपादेश. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सबार पावटी आयकलां जावन पुरो हें घडीत, पूण आज कितें की परत म्हाका नियाळ करता आसतना हेच घडीत तुमच्या आनी म्हज्या जिविताक सांगता देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमकां नियाळ करूंक आनी आमची जिणी जेजूक लागशिली जावन मोगाची जावन जियोंक साध्य जायत म्हूण म्हाका बगलें. घडीत भगिवंत सिस्टर राणी मारियाची
उत्तर प्रदेशात जाल्लेलें तें घडीत सडी सांगो वचना आमी जाणाव उत्तर भारतांत कितें घडलेलें सिस्टर राणी मारिया थंयसर इंदोर म्हणल्या त्या दीस आसल्या एका फिरगेजेक गेल्ल्या वेळार वर्ग जावन वचून तिणें कितें देखलें सगळ्यांक गेल्ले बरी ती गेल्ली पूण तिणें कितें की विचित्र देखलें तिच्या मिसावाचे हर्थ आनी मिसाव निजायकी मिसावाचो वावर कसलो म्हणून तिणें समजली थंयसर आसलेल्या लोकां खातीर वावरूंक तिणें आरंभ केलें प्रत्येक गांव दुबळे आदिवासी अशिकपी लोक ते कश्टार आसतना ही धर्म भयण वगेच रावना मिसावां भितर मिसाव म्हणलें बरें हें सगळें ती पळयता आनी कांय थोडें करूंक स्वामियाची साकर जावन एक सेवक जावन ती प्रयत्न करता आनी इतलें केल्लें तिका कितें घडलें तिका कोणेंगी दोळ्यांक दिसनासलेल्या व्यक्तींनी समंदर सिंग म्हणल्या मनशा मुखांतर तिका जिवेशी मारलें आनी जिवेशी मारलें कशें बसार ती पैन करनासतना तिका बसा भितर इगोवन तिका सुरयेन घाई केलें 40-50 घाई आनी थंय तिका वोडनान रस्त्यार परत तिका सुरयेन घाई करून तिका जिवेशी मारलें ते कराळ घडीत पूण कराळ घडीत रावन उरोना ते बेजारायचे घडीत पूण ते बेजारायचे घडीत रावन उरोना तो वळतो जागो ते घडीत कराळ भियाचें जालें जाल्यार आज तोच जागो तीच भूंय आज यात्रिकाचें एक शेत जाला एक भूंय जाल्या आत्मीक आध्यात्मीक बेसावांचो जागो जाला एक स्त्री एक धर्म भयण जर अशें जेजू खातीर आपलो जीव दिवन साक्ष जाली इतल्या राखेर जावना तिका जिवेशी मारलेलो तो समंदर सिंग तो एक तिका जिवेशी मारलो जिणी बदलून क्रिस्तांव जावन तोय जेजूक साक्ष दिता कसली घडीत पळया एका कुशीन क्रिस्ताक आपलो जीव दिवन साक्ष दिल्ली भगवंत राणी मारिया जाल्यार आनी एका कुशीन त्या जेजूच्या त्या स्वामियाच्या सेवकाक धर्म भयणीक जिवेशी मारलेलो जिणी बदलून क्रिस्तांव जावन तो साक्ष दिता ही दोन घडीत कशें काण घेवची म्हाका नियाळ करतना बगलें ते केवल येवकरिस्ता वरवीं मात्र साध्य जाता ते केवल स्वामियाच्या पवित्र जेवणांत वांटेली जाल्ल्या वरवीं मात्र साध्य जाता तुमकां आनी म्हाका तें साध्य जाता कित्याक आमी स्वामियाच्या येवकरिस्तान पवित्र जेवणांत हर एक पावटी वांटे घेवची आज तिच्या त्या मरणा दिसा सबार लोक थंयसर आयिल्लो आनी ह्या मरणाच्या दिसा शर्मा वेळार चडसो बिस्पो जॉर्ज अनाथिल म्हणलो ताणें म्हणली उतरां भोव वापुरबायची आमकां नियाळाक आदार जावची तो म्हणालो राणी मारिया सिस्टर केदाळा ह्या आमच्या जाग्याक येवन पावली थंय जावन तिणें तिची जिणी झरयली दुबळ्या लोकां खातीर सोमियाच्या मिसावां खातीर आनी आज ती मरण पावल्या तिका जिवेशी मारला ते आज जाल्लें घडीत जाल्यार सबार फाटल्या दिसांनी तिणें हांगासर सेवा दिता आसतना सबार फावटी ती मरण पावल्या तिचो जीव तिणें दिला जीव तिणें झरयला आज तिचो जीव काडला पिसायब म्हणालो आनी ह्या वेळार इतल्यार ती देवादीन जाल्ली आनी आज ती सांतीन जावन भगेवन जावन तुमकां आनी म्हाका आमचे पासून विनाती करच्याक कंडी जावन सोमिया सांगाता ती आसा मगळ भाव भयणीनो येवकरिस्त म्हळ्यार तशें आज जेजून भोव पवित्र येवकरिस्त घडिल्लें घडीत आमी नियाळटा आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें इस्रायल परजा आपणाक इजिप्तांत सोडवण मेळ्ळो तो उडास काडन सोडवणेचो उडास काडन जेवण जेवताले पूण येवकरिस्त सोडवणेचेंच जेवण
उडास काडचे न्ही, ते सोडवणेचेंच जेवण. कित्याक? आणि त्याने उडो घेतलो, देवा गर्गां दिली, तो मोडलो आणि म्हळें ही म्हजी कूड, हे म्हजें रगत, हे म्हज्या उडासाक करा. जेजू मोडलेलो उंडो. आणि जेजून त्या निमाण्या दिसा तें जेवण जेवलें त्या मेजार दुसऱ्या दिसा कालवार पर्वतार खुर्साच्या मेजार आपलो जीव दिवन ताच्या परजेक आमकां सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण जोड दिवचें वर्ते घडीत आणि ताच्या उपरांत जिवंतपणाचे घडीत. मोगाचें ना येवकरिस्त आमकां एक विशेष सकत दिता. येवकरिस्त आनी ह्या जागी संस्करणेन घडलेलो दीस जाल्यार ह्यो दोनी सांगात येता, विंगड विंगड करूंक जायना. येवकरिस्त नासतना ह्या जाग ना, ह्या जाग नासतना येवकरिस्त ना. ह्या जाग येवकरिस्त पवित्र म्हणजे सक्तेन सोमयाचो मणियारी जावन आल्तरेर आसा करता जाल्यार तोच येवकरिस्त ह्या जागाक बसता, ताका जीव खाण जाता. देखून आज आमी ह्या जागा बसत मागचो दीस आमी तुमी सबारांनी आमकां विश केला, ह्या जागाक सबारांक विश केला. आज ह्या जागाचो दीस खंडीत जावन संतोष. हांव एक ह्या जाग जालां जाल्यार म्हाका वर्ती दादोस काय म्हणजे जिणेन ताच्या वर्ते देणे दुसरें खंडीत आसचें ना. कित्याक सोमयाचो मणियारी जावन प्रत्येक जावन येवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवचें भाग म्हाका मेळ्ळा. आमी इतले ह्या जागा सावन हांगासर आमच्या दियेसीच्या भायर खंयसर ह्या जागा आसात आनी येवकरिस्त भेटोवंक सोमयान नेमलेले. तरी येवकरिस्त जेजून कित्याक घडलो? म्हाका बगलें दोन संगती प्रत्येक तरान येवकरिस्त आमकां आदार जाता. पयलें हे येवकरिस्ता मुखांतर आमी सासणाक जियेता. वी लिव इटर्नल लायफ. आमकां सासणीक जिवीत आसा आनी तें आमी पातयेता. नातल्यार आमी इतले जाण हांगासर आज येवंक सादच नातलें वा येवकरिस्ताच्या बलिदानाक कारणच नातलें. जेजूनी जर येवकरिस्त घडला जाल्यार हो येवकरिस्त आमकां सासणाच्या जिविताक वन पायता. देखून आमी जियेतले आमी सासणाक जियेतले. मरणा वेळार आमी गायता आमी सासणाक जिवच्याक. देखून सांजू आमच्या वांजेलांत 6व्या अध्याय 10 पुरबाई जेजूची उतरां आमी आयकता. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका खाता म्हणजे रागात पियेता ताचे ते सासणीक जीव आसा. आमी सासणाक जियो हांगासर संवसार आमच्या आखेर जाता जावंक पुरो पूण आमी सासणाक जियेता. दुसरें येवकरिस्त घडलो जेजूक आमी लागीं जावचें. टू बी क्लोज टू जीजस. जेजूक आमी लागीं जावचें. कित्याक जेजूनच म्हणा परत जो आमच्या मंदिरान हांव दाखवाल तुमी फांटे. म्हजे ते तुमी एक जावन रावल्या करीत तुमचे ते जीव आसना. तुमी सुकून गेल्ल्या फांट्या बरें. जेजूची उतरां आनी जेजू म्हणा म्हजे विना तुमी करचें कितेंच ना. देखून जेजू सांगाता आसूंक जेजू लागशिल्ली जावन जियोंक येवकरिस्ताचे वर्तें दुसरें देणें ना. देखून सबार भोवटी आमी आयकलां येवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटिले जावचे ताच्या व्हडलें मागणें प्रार्थन दुसरें ना. देखून आमी येवकरिस्ताच्या बलिदानांत परत आनी परत आमी येवकरिस्ताच्या बलिदानांत सांगाता मेळटा. कित्याक थंयसर जेजू उंड्या रुपी आमच्या काळजांनी येता. बोवा पुरब्याची उतरां आर्चबिस्पो फुलटन जेशीन सांगता. The greatest love story of all time is continued in a tiny white host म्हणटा तो. मनशा कुळाची चरित्रेंत वर्तो मोग दाखोवन केवळ ल्हानशे एका त्या कुंभारांत त्या उंड्या रुपार आनी तो मोग जेजू ताकाच कुर्सार भेटून ताणें अर्पण दिल्लो
हर एक फावटी येवकारिस्तान नव्यान जेजू त्या उड्या रुपाखाली येवन आमी येवकारिस्तान वांटेली जाता. तर आमी येवकारिस्तान हर एका रितीन भक्तीपणी वांटेली जावंक जाय. कित्याक त्या मेजार थंयसर जेजूचीच कूड आनी रगत जाता. हो आमचो भावार्थ, हो आमचो संभ्रम. दुसरें मोगळ भाव भयणीनो, येवकारिस्ता उपरांत कितें? येवकारिस्ता उपरांत जेजून जो आमच्या वांजेलांत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, शिसांचे पांय धुले. सांजू आमच्या वांजेलांत सांजू हांव निमाण्या जेवणाची खाणी बरें ना, निमाण्या जेवणाचें गणीत बरें ना. पूण उरले ते गी जण आपोस्तल जेजूच्या निमाण्या जेवणाचें गणीत बीन रायतात. पूण सांजू हांव मात्र जेवणा उपरांत कितें? आनी तें जावन आसा ताणें शिसांचे पांय धुले. आज हर एक कडेन येवकारिस्ताचें बलिदान चलयता आसतना शिसांची पांय धुवचे सेरेमनी भोव गंभीरायेन, भोव वर्ते अभिमानान आमी करता. पूण पयले फावटी जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुता आसतना कितें घडलें? आमी तें चिंतचें की पयलें आजकाल कितें घडटा. पाप साहेब इतल्या जाणांचे पांय धुता, पिडेस्तांचे पांय धुता, बंदेंत असल्याचे पांय धुता, बंदेंत वेता थंयसर पांय धुता, वाटेरेच्यांचे पांय धुता, सगळ्यांक फाटक्यांचे पांय धुता. आनी म्हणटा आसतना आमकां बघता पाप साहेबान पांय धुले म्हणून. तितलेंच कित्याक? तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलां जावं पुरो अक्रिस्तांव भाव भयणी पांय धुतात. कित्याक? कितें वर्तें आसा? तेंच जेजून दिल्लो उपादेश, मोगा सेवेचो मंदमेंट उपादेश. सेवा करची म्हळ्यार तितलें. आनी ही गणीत आमी नियाळटा आसतना कसलें? ताणें आपले वयले वस्तूर काडलें, आपल्या पेंकडाक तुवालो न्हेसलो आनी येवनूच शिसांच्या उदकान पांय धुले, आपल्या वयले वस्तूर काडलें. म्हळ्यार तितलो कलतो जालो. मुगळ भाव भयण तुमकां आनी म्हाका क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक तितलें कलतें जालें जाल्यार आमचें तें आसलो राग, आमचो मोसोर, आमचो अधिकार, आमचें वडपण म्हणलो ते वयले वस्तूर आमी काडी जाय. आनी केदाळा आमी कुरपेचो तो तुवालो न्हेसता कलतेपणाचो, मोगा सेवेचो, तो वेळ मात्र आमच्या भावा भयणी थंय आमकां कांय तरी करूंक सांगता, साध्य जाता. नाजाल्यार आमकां पडोन वचना. आमी कितले फावटी तशेंच करता. मी सजे बरें ना येता जावंक पुरो. पूण आमच्या भावा भयणी आमच्या कुटुंबांत असल्या सांग्यांक, अस्कत्यांक, गरजेवंतांक आमकां भेटाचें मेळाचें म्हूण ना, हांगासर संभ्रम केल्या जाता म्हूण ना. येवकारिस्ता संभ्रमा उपरांत जेजून शिसांचे पांय धुले आनी म्हळें, तुमचो मेस्त्री हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमी करा. मुगळ भाव भयणीनो, ह्या मेसेच्या बलिदाना वेळार पती कृपा मागया. आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां, क्रिस्तांवां आमकां एक वडपण आसा. कित्याक? आमी मोगा सेवेचे व्यक्ती. लव अँड सर्वीस. संवसारार खंय गेल्यार क्रिस्तांवांनी करचें वर्तें व्हडलें बरें पर म्हळ्यार सेवा करचें, हेरांचो मोग करचो. देखून आमचें वडपण तें. देखून आमी आमकां क्रिस्तान ती वाट दाखयल्या, जेजून दाखयल्या. देखून आमी हें करूंक आमी वेता आसतना आमी जेजू तावन, येवकारिस्ताच्या बलिदाना तावन, त्याच सोमया तावन आमकां बळ मेळटा, आमकां सकत मेळटा. आनी आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमी खंयसर वेता थंयसर तें करूंक साथ जाता. आमकां आमी अस्कत सुकोवन पडटा, देखून आमकां येवकारिस्त बळ दिता. पाप साहेबाच्या उतराद्वारे हांव वाक्य करता. पापा फ्रांसीस म्हणटा, युकरिस्ट इज ब्रेड ऑफ सिनर्स अँड नॉट रिवॉर्ड्स ऑफ सेंट्स. येवकारिस्त पातक्यां खातीर, भाग्यवंता खातीर न्ही. आमी अस्कत, आमी पातकी म्हणलें, आमी केदाळा येवकारिस्ताच्या बलिदानांत देता थंयसर सोमी आमकां आमच्या काळजांत येवन येवकारिस्ता मुखांतर आमकां बळ दिता, आमकां सकत दिता, आमचें अस्कत घेवन तो आमकां बळ दिता. तुमकां आनी म्हाका हें बळ सदांच तो फावो करून दी. हर एक फावटी येवकारिस्ताच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावंक. कशें? भाग्यवंत राणी मारिया जीव दिवन साक्ष दिलो, कशें तिका जीव वेशी मारलेलो समंदर सिंग जिणी बदलून क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताक साक्ष जालो. तुमी आनी हांव आमच्या आमच्या घर कुटुंबांत, आमच्या आमच्या वावरा जाग्यार आमी कितें करता तें सोमयाक
सोम्याच्या बेसावाने भरलेले आशीर्वादाने भरलेले जाऊन दी ह्या युकरिस्तांत ताची कृपा आमी मागया आमेन. जेजून निमाणा जेवणार आपल्या 12 शिसांचे पांय धरले आनी पोतव्यार आसल्ल्यांक कशें हेरांची साखरी करीचे, व्हड आसल्ल्यांनी कशें ल्हान जायचे म्हूण आपल्या शिसांक कार्यान दाखयलें. आतां क्रिस्तचो प्रतिनिधी जावन याजक 12 जाणांचे पांय धुता. ही रीत आमचे थंय खालतेपणाचो, सेवे साखरेचो आनी नितळायाचो मनोभाव जिवो करून दी म्हूण मागया. हे रितीन भाग घेवंक नेमक जाल्ल्यांनी हांगासर मुखार येवन बसूंक उलोव दिता. पांय धुवची रीत जाल्लेंच भगवंताची प्रार्थना आसतली. आतां आमी गावया गीत नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. Upadesh mogaso haum tumka dita mog tumi karaye kame kaso ata ani seda. Apoina, istun apoita, sergicia razand mucha, jeवnak bosita, शुभवार्ता प्रसाद करो, संसार तुमका धाडता, यात्रिक होईनार तुमका. मोगा सांगा दिता सेवक सर्वांचे पाय मोघर दुया शांती सदानी तिचे कारभारी जाया मोघा मैपा सरजिये माका तुम्ही सास्तिया कुरीस मोघा Sergi Mondrakia Upades mogaso
मोगाळ भाऊ भयणीनो आमची सर प्रार्थना सोम्याच्या पांयदळी दवरया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचो मुनी बापा साहेब सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचो मुनियारी बापा साहेबाक बिस्प साहेबांक आनी सर्व याजकांक तुझ्या मोगाचे उबेंत बाळगून दवर. तांचे ताब्यान दिल्ले परचेक एक कुटाम जावन येवकरिस्ता भोंवती एकठांय करूंक आनी तुझ्या पुता जेजूच्या मोगाक आनी सेवेक साथ जावन येवकरिस्ताची जिणी जियोंक नव्या संवसारा पासून तांकांच तांणी मोडूंक सायेची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी क्रिस्तान शिकयलेले सेवेचे आणि खालतेपणाचे लिसांव सदांच मनान दवरून गरजेवंताची उदार मनान सेवा करूंक तांच्या सुखसंतोषाच्या खातीर तांकांच मोडूंक शिकय. आमच्या देशांतले आसचे धर्मा झूज बेगीन थांबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्तान घडलेलो एवकरिस्तोचो संस्कार आमी सर्वांनी भावार्थान आनी भक्तीन भेटोवंक आनी जियोवंक खालतेपणान आनी सेवेच्या मनोभावान पेल्याच्या संतोषा खातीर आमकांच मोडूंक आमकां आनी आमच्या याजक धर्मिकांक तुजो स्पिरीट दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व याजक सेमिनारिस्ट आनी धार्मिकांनी तुझ्या मोगाचे साक्ष जावन जियोवन तुझ्या पुता जेजूचे प्रतिरूप जावंक तुजें प्रेरण लाभय. आमच्या कुटुंबांतल्या जायत्यांक तुझ्या येवकरिस्ताचे मुनियारी जावचे भाग फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आणि भुरग्यांनी क्रिस्तान दाखयली ती सेवेची आणि कलतेपणाची देख घेवन एकामेकाच्या सेवेन तांचे जिवीत जरोवंक सर्वांच्या संतोषा खातीर तांकांच मोडूंक तुज्या घटायेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे खातीर आपले जिवीत ह्या फिरगेचेर मोडून वांटलेल्या सर्व आमच्या याजकांक आनी धार्मिकांक लायक मुखेल्यांक आमच्या दानींक बरी भलायकी मोतीचे समाधान आनी संतोष दी. सरलेल्या सर्वांक सासान विशीर फावो कर. आमच्या याजकांक बरी भलायकी मोतीचे शांत समाधान आनी तांच्या मिसावांत जैत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व पिडेस्त प्रायवंतांक विधव विधूर आनी आवंकवाऱ्यांक तांचे कश्ट खंत बेजाराय सोसूंक तुज्या येवकरिस्ताच्या बळान भर. खालतेपणान एकामेकाची सेवा साकरी करचे उदार म्हूण आमकां दया कर म्हूण मागता हांव. मोगाळ भाऊ भयणीनो एक घडी भर आमच्या वायुक्ते गरजा पासत मागया. सर्वेस परादयाळ बापा ह्या आमच्या भावा भयणींनी सबार प्रार्थना तुज्या पांयदळी दवरल्यान ती दयेन मानून घे. या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. I'm
माझे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार आद्या बाबा पाक मानतो असलें सावन देऊन मागात. भोव कनवळ्या बापा कुर्सार आपलो जीव देवन दाखोवंक बेतलो तो उतरावरतो मोग तुझ्या बुधाचे जणू ये पवित्र राती संस्काराच्या रूपादी पुढेंस हाजीर करून दाखयलो गोवान सवून आणि दाखान सरो तुका भेटोवन आणि ते बदलून आपल्या काळजाच्या परमेत मोगान आपले सुकूड आणि रागाताने तुका भेटयली ताची आता आज्ञा पाडून आणि तुझ्या मोगाच्या सगळ्या उपकारापासून तू भोव कर्ण या संस्कारांत जेजून दाखयलेल्या प्रीती मोगापासून तुका दिन वाचून निमाणे जेवणार ताने भेटलेले बलिदान आम्ही तुका समर्पिता ते तू दयेन मानून घे त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेच पर तुमचे सवय असो आमचे काळजा उबारूया सर्वेस पोराक आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बाबा सर पवित्र आणि ससनाच्या देवा सर कडेन सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवे आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो वो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो ससनाक तो आमचो करो याजाक निरंतरी बेटाचो यत्न ताणे कडून दवरलो आणि आमचे सोडून करच्या खातीर आपण पयलो बलिदान तुका ताणे भेटोवणी केली आणि आपल्या उडासाक आम्ही भेटोवणी करची म्हूण ताणे आमकां आज्ञा दिली आमचे बसत बलिदान भेटेल ताची कूड सेवन आमकां गटाय मेळटा आणि आमचे बसत वारेल्यान ताच्या रगत पिवन आमी निर्मळ जाता देखून आता देवता बराबर आणि सर्गीचे सळदळ बरा संगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरे गायताव. असल्या दिनवाशी काळसान बोधयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे आम्ही तुझे मुखार येता बलिदान करून आम्ही तेनी आडल्यांत ती तू दयेन मानून घे आणि तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हूण आम्ही कालतेपणी मागता. तुझे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आम्ही ती भेटयता तिका तू राख आनी सलय आख्या प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच बरी आमी ती भेटयता तुझे साकरा फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा पासून पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा पासून आनी देवदूतांनी परगटलेलो तुज कोरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासून
सर्वेस्परा तुझ्या साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझ्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आमो सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वास्थ्य आनी तारण आम्हा सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र रात संभ्रमता. आयच्या ह्या दिसा आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे बसत पराधीन जालो आनी त्याच देवान सुमी जेजू क्रिस्ताच्या सदांच संवकार माय मरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती भगेवन जुजेक तशेंच भगेवन पेद्रू पावल आनी आंद्रे ह्या तुज्या दमदुतांक रक्त साक्षांक आनी समेज तुज्या भगेवंताक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बाबा तुझ्या मानियाऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचे आणि रक्ताचे बलिदान आपल्या जिसांनी ते पेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाच्या कॅसिंतलें आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मोदी दयेन आमकां आयकून घे. देवा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावन निर्मे जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या जमिये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे पासत आनी समेज मनशाच्या सोडुणे पासत कश्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो म्हटलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणचे. तेच बरीच्या बांदतच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी एकठलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे मुक्साण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर्ताचो गोड परगटूया. बापा आमी तुज्या मन्यारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सोडण्याचो भक्तीपणे उडास करता.
आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता की निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली उंडो वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची खाल्स हांचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दीस घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बावर्ताच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसाकेतीची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच बरी हें बलिदान तुका मानू. सर पदवेदार बापा तुजो दोतू हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची पवित्र कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. Cervisbora आमच्या मिल्ल्याची ककुळट कर. बबडतची मोर असून ती आमची आदी गेल्यान आनी विश्वेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मिल्ल्या समेस्तां तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळ्ळो. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका. पूण आमची पातकां मोगोस आनी जुआंव स्टेफन मतियस बार्नाबस ह्या तुज्या दमदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस तुज्या भक्तांच्या जमयांक आमकां एकठांय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उदेशी तूं सर्वेस्परा सर बरे वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास तूं सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवून गावुया. सर वायटंटली आमकां आनी फार दयगुणिया जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदाराचे जो क्रिस्त जयने बरवशनात रेतले आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. Sumie Jesu Krista,
तुवें तुज्या धर्मतामणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोडान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभा आसूं. माया मोगस गुर जावन एकामेकाक शांती दियात. ही ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करताली ती. या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. Before the start
प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तू आमकां ह्या संस्कारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुजें जीवन आमकां भरताय. तशेंच सर्गींच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां ससनाक दादोशी कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. घडी बसया. मगाल बांबयणीनो फाल्यांच्या भक्तीपणावेशान तुमच्या गमानाक सकाळीं 8 वरार कुर्सावाट ओपन ग्रावंड ही कुर्सावाट सांत आग्नेस कोपेला तावन आराम करून मी हांगासर ती करतले हांगा म्हणसर ती करतले हांव म्हणून कोणाक ह्या ओपन ग्रावंड कुर्सावाटेच्या भक्तीपणान भाग घेवंक मन आसा तुमी सकाळीं 8 वरार येवचें. पूण कोणीय आग्नेस कंपाउंडाक तुमची वाहनां व्हरची न्हय. एकच येसू प्रेम निकेतन थंयसर वा हांगासर आमी वाट करून दवरता. मी हांगासर सकयल्या ग्रावंडान व्हरून दवरूंक तुमकां अवकाश आसा. दुसरी कुर्सावाट सकाळीं 10 वरार इगर्जे भितर तुमी ती आसतली. तवळ तुमी दोनी ग्रावंडांनी येसू प्रेम निकेतन सांत आग्नेस मैदानार तुमची वाहनां पार्क करूंक अवकाश आसतो. सांजेची सेरेमनी सांजेर 6 वरार आराम जाता. ह्या वेळार तुमची वाहनां तुमी दोनी मैदानांनी पार्क करूंक आनी हांगासर येवंक तुमचे लागीं आमची कालती विनंत. फाल्यां शुक्रार निमाणो शुक्रार जिंजवार करूंक कायदो आसा. तशेंच मास्क नासतना रावंकी कायदो आसा. आतां हांगासर 1 घंटोभर आराधन आसतलें. त्या नंतर आमी सक्रामेंत विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतल्या. हें आराधन जाल्ल्या उपरांत परगट आराधन मागीर आसचें ना. मागीर कोणाक वैयक्तीक जावं मौनपणान येवन मागणें करूंक जाय तुमी थंयसर विशेवाच्या आल्तारी लागीं येवन मौनपणान कितलोय वेळ तुमकां मागणें करूंक अवकाश आसतलो. राती 10 वरां म्हणसर इगर्ज उक्ती आसतली तुमी मागणें करयेत. सकाळीं 7 वरार परत इगर्ज उक्ती जातरी तुमच्या पुरसोते प्रमाणे येवन तुमकां विशेवाच्या सक्रामेंत विशेवाच्या जाग्यार आसच्या जेजू सांगाता मौनपणी मागणें करूंक जाय जाल्यार तुमी येवन तो वेळ गळशेत. परगट आराधन आयच्या 1 घंट्याच्या आराधना उपरांत आसचें ना. उण्या वायना रुपार आपणाक आपल्या शिसांक दितस आनी माया मोगान खालतेपणान आनी सवे साखरेन सोलोवंक तांकां फरमायतस. जेजू गेसमनी मळ्यांत रिगता आनी आपलो पाशांव सुरू करता. जेजू संगी आमी 1 घंटो जागरण करून मागणें करून सुम्या सांगाता ताच्या कश्टान सांगात दितेल्या उपरांत येवकरिस्तंतल्या सोम्यांक कुर्शावान विशेवाच्या आल्तारीक व्हरता. 1 घंटो मागण्यांत खर्चितस सक्रामेंत विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतेल्या. विशेवाच्या आल्तारीक सक्रामेंत व्हरतना गा तूं जिबे कांतार म्हूण ते गायतेल्या. तें गीत जातस आमी घरा वयचें. कोणाक सडीत मागणें करूंक जाय तांणी इगर्जे भितर विशेवाच्या आल्तारी मुखार मौनपणी मागणें करूंक अवकाश आसा. मगळ बाबा भयणीनो, जेजूक विशेवाच्या आल्तारीन दवर. जेजून गेत्सेमानी मळ्यांत सोंसिल्ले कश्ट नियाळ कर. निमाण्या ब्रेस्तरची ही सांज भक्तीपणी संभ्रमता. ह्या मोठव्या आराधनाच्या रितीन आमी भाग घेवया. काव्यांगीत दुलोब जेजू मुखार उदार. Sangi
गुस्सेमानी म्हळ्याक रगल्ले तिंगडीत आतां नियाळ करया सर्वेस्प तुमचे सगळे आसूं मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता उपरांत जेजू आपल्या शिसा संगता गेत्सेमानी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावलो थंय तांकां तो म्हणालो तुमी हांगा बसा हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता हे पेद्रूक आनी जेबेदवाच्या दोग पुतांक संगता घेवन तो मुखार गेलो दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगूं लागलो म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरतशें म्हाका भोगता तुमी हांगासर रावा आनी म्हजे संगता जागरण करा आनी तिके फुडें वचून तो धरणीर पडलो आनी मागणें करूं लागलो म्हज्या बाबा साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सरून दीत परिपूर्ण म्हाका जाय तशें न्हय बगार तुका जाय तशें जावं उपरांत तो आपणा सिसासरशी आयलो आनी तेणी दोन आसलेले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो हें कितें एक घंटोभर म्हजे सांगता जागेर रावूंक तुमच्यान नजो जालें जागेर रावा आनी तुमचें ताळणेक संपनाशें मागणें करा ओतमो तयार आसा तें करें पूण कूड अस्कत परत्यान दुसरे फावटी तो फाटी गेलो आनी मागणें करूं लागलो म्हज्या बाबा हे संकश्ट हांवें भोगलें करीत तें निबारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं आनी परत्यान तो फाटी आयलो तेन्ना न्हिदोवन आसलेले ताका दिसले ते तितले न्हिदेन पिकल्ले पूण तांकां तशेंच सोन तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतराडी मागणें करूं लागलो उपरांत फाटी येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो कितें आनीक न्हिदोवन विशीव घेतात पळया वेळ लागीं पावलो आतां मनशा पुताक धन खोट्यांच्या मनशाच्या हातांत दितले उठा या आमी म्हाका गतान पराधीन करतलो आयला देवाचे उतर हें दयगत बसात एका गिता मुखांतर आतां आयकल्या त्या देवाच्या उतरां सोड नियाळ आमी करया करून गीत म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका हांव एक किडो हांव मनीस सर्वांनी कांटाचो ओंडवायता नकला करता म्हाका पळय भोलो म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका निश्चूर जमिनान वेडो घालो सोनी भोवती हात पाय म्हजे पासून घाल्या हाडां सैतुयेची मुझे
जेजू आणि ताचे सीस गेत्सेमनी मळ्याक पावले. आज आमी गेत्सेमनीचो अनुभव करया. सगळी आमची चिंतना कंत बेसाराय पयस दवरया. मोतीन तुगुमची चिंतना राठावळ्योय आमी पयस दवरया. विशेवाच्या आल्तारींत आसच्या सोमया लागीं वचोया. आमी गेत्सेमनीक वचोया. आमी गेत्सेमनीक वचोया. जेजू गेत्सेमनी गेलो. बगाड बाबा भयणीनो, एक घडी आमच्या मोतीच्या पडद्याचेर जेजून स्वता परगट करचें तें भितर आमच्या मोतींत आमी हाडया. जोर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेवन जेजून आपले मिसांव गलिल्यांत आराम केल्ले घडये थावन जेजू बरें करीत गेलो. कोणायकी अन्याय केल्लो, मोस केल्लो व्यक्ती तो न्हय. भेदभाव केल्लो मनीस तो न्हय. गळे शिराप दिवन वायट सवयांचो गुलाम तो जावना. बगार ताणें बरें केलें. ताणें बक्षिलें. ताणें गायिल्ल्यांक गूण केलें. सर्वांक मोग दिलो. फकत मोग मात्र ताणें वांटलो. सकडांचो मोग केलो आनी असल्या बऱ्या जेजूक मरण राखून आसा. जेजू 33 वर्सांचो तरणाटो. मरची प्राय ताची न्हय. तें मरण कुर्साचें. तसलें कुर्साचें मरण जरसो तसलो अपराध ताणें करूंकच ना. पूण देवाच्या कुशे प्रमाणे करचे खातीर तो आपणाचो वेळ लागीं पावलो म्हणलें कळटच जेजू गेत्सेमनी मळ्याक गेलो. एकसुळे सुवातेक गेत्सेमनीक गेलो. गेत्सेमनीक वेचें म्हळ्यार बापा लागीं उलोवंक वेचें. सगळें कश्ट बापाच्या हातीं ओप्पोवन दिवंक वेचें. गेत्सेमनी मळ्याक वेचें म्हळ्यार सगळें समर्पूंक वेचें. बापाच्या हातीं संपूर्ण समर्पण करचें. गेत्सेमनी मळ्याक वेचें म्हळ्यार जिवितांतली सगळी आशा सांडून देवाचेर मात्र भरवोसो दवरचो. गेत्सेमनी मळ्याक वेचें म्हळ्यार
आनी म्हज्यान कितेंच करूंक साध्य ना म्हणलें वळखून देवातावन मात्र सगळें साध्य म्हणलें जना जावचें. गेत्सेमनी मळ्याक वेचें म्हळ्यार देवाच्या कुशीक संपूर्ण कल्ती मानगान विधेय जावंक निर्धार घेवचे. गेत्सेमनी मळ्याक वेचें म्हळ्यार मनशाचेर दवरलेलो विश्वास देवाती गुंडावचो. गेत्सेमनी मळ्याक वेचें म्हळ्यार चिनयेंत म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं म्हणून सांगूंक वेचें. गेत्सेमनीक वेचें म्हळ्यार हांव संपूर्ण तयार आसा म्हणून सांगूंक वेचें. आमी गेत्सेमनीक या जंय जेजू 2000 वर्सां पयले पावल्लो आज आमी या. गेत्सेमनीक सांगता वचूंक जायना, आमी एक एकल्यानच वचूंक आसा. आज हांव तूं आनी आमी सगळीं गेत्सेमनीक या. हो वेळ सोमयान आमकां दिला. हो थोडो वेळ आमकां हांगासर गेत्सेमनीक वचूंक अवकाश करून दिता. आज हांवें आनी तुवें गेत्सेमनीक वेची मस्त गरज आसा. आज हांवें आनी तुवें गेत्सेमनीक वेची मस्त गरज आसा. कित्याक संवसाराचेर हांवें दवरलेलो विश्वास फुटून गेला आनी सोमयाती मात्र म्हजो विश्वास जिवो करच्याक हांवें आनी तुवें गेत्सेमनीक वेची गरज आसा. आज हांवें आनी तुवें गेत्सेमनीक वेची गरज आसा. कश्ट दूख संकश्ट बेजाराय एकसुरपण दीस रात आसता. कोणा लागीं वेचें म्हूण कळना. सोमयाती मात्र विशीर आसा तें हांव जाणा देखून हांवें गेत्सेमनीक वेची गरज आसा. कितलें बरें केल्यार हेरांतोवन म्हाका वायटच मेळटा. वायट उलोवणें, सूख समजोवणी, मोसोर, अंगसाणें हें सकयल म्हज्या जिणेचो वांटो जाला. पूण सोमी मात्र म्हाका समजूंक शकता म्हणलें हांव जाणा आसा देखून हांवें आनी तुवें गेत्सेमनीक वेची गरज आसा. प्रस्तुत काळार आतांच्या समाजींत क्रिस्तांवांचेर अपराध, जुलूम, हल्लो सडत आसा. पूण म्हजे खातीर कश्ट अपमान सोंसलेलो जेजू म्हाका गोपान घेता देखून हांवें आनी तुवें गेत्सेमनीक वेची गरज आसा. जेजू विशीं हांव सगळें जाणा आसा तरी म्हजो बवार्थ दंडळटा तसो अनुभव म्हाका मेळना देखून हांव दुबावतां, सवाल करतां. पूण गेत्सेमनीन सोमयाक असलो अनुभव जाल्यार तो थीर रावलो. बापाक विधेय जालो आनी तांचे ते तो म्हाका बवार्थी करता देखून हांवें आनी तुवें गेत्सेमनीक वेची गरज आसा. जेजून ताच्या सगळ्या 33 वर्सां प्रायंत आमचे बरीच सकळ अनुभव केले. ताणें सकळ सोंसलें तरी तो भियेलो ना. बगर आपूण देवाची खुशी करूंक आशेता देखून ताणें कश्ट, कठीण दगदगणी, हिंसा आनी खुर्साचें मरण सोंसूंक आसा म्हूण कळीत आसून धैर्यान गेत्सेमनीक मळ्याक वेता. आनी मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, थोडो वेळ मौन रावन आमी गेत्सेमनीचो अनुभव करया. सगळे आमचे असायकपण जावं पुरो आमची विनवण्यो, आमची मागणी
सुम्या मुखार आमी दवरया. विधी जावंक कृपा मागया. सुम्यान भोगलेल्या 8 विटेचो अनुभव देव आमकां दिव म्हूण मागया. ताच्या त्या विपरीत कश्टांनी भागीदार जावन आमचे कश्ट ताच्या कश्टा सवे बाबाक आमी समर्पिया. थोडो वेळ मौन रावन गेत्सेमनी मळ्याचो अनुभव आमी करया. गजनो उगेचसे मनीसो अनुभव आमचे जिणेंत आमकांय मेळटा. जशें कश्टांच्या आरंभाक जेजून बापा शिंदवलो, आमचे जिणेंत कश्ट येतात आमी बापा शिंदवूंक आसा. देवाचो आसरो सोदूंक आसा. दैवीक ससाय मागूंक आसा. कशें जेजू धैर्यान भरलो तशें आमकां गेत्से मनीसो हो अनुभव आमकांय धैर्यान भरता, नवें बळ दिता. एकाल्स म्हजे थाव निबार म्हूण आमी मागतना आमकां जेजूस सांगात दिता, धैर्य दिता. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं म्हणून सांगूंक शिकयता. देखून आमकां सुम्याची गरज आसा. आमी सुम्या लागीं मागया. आमची जाप आमचे संगी तूं राव सुम्यान. जेजू जिणेंत कश्ट येताना, जेजू जिणेंत निरासपण भोगतना, जेजू जिणेंत पिडा शीड दोसतना, दुबाव आमकां दोसतना, आमचो बाबार्थ दंडळतना, चिंतिल्ले बरी जायनातल्या वेळार, कुटुंबांत नास समाधान उपजातना, कुटुंबांत वाद विवाद जाताना, कुटुंबांत वांटे फांटे जाताना, कुटुंबांत मनस्ताप जाल्ल्या वेळार, कुटुंबांत मरण जाताना, मोगाची सांडून वेताना, आमकां नश्ट जाताना, भलायकी बिगडतना, मोगाची पिडेशिडेंत वळवळतना, खुनी म्हाका आयकना म्हूण भोगतना, मागल्ले मेळनातल्या वेळार, भुरग्यांक शिकोवंक कश्ट जाताना, कितले प्रयत्न केल्यार बरें फलितांश येनातल्या वेळार, अर्थीक संकश्ट उदेताना, काडिल्लें रीण फारीक करूंक कश्ट जाताना, खर्चो वावर निर्फळ जाताना,
कितलें बरें केल्यार वायटच म्हाका फाटी मेळटाना हेरांनी दुखयताना हेरांक बोगसूंक कश्ट जाताना भुरगीं आयकनातल्या वेळार भुरगीं वायट सवयक वळख जाताना शेजारा मनस्ताप जाल्ल्या वेळार अधिकार असलेल्यांनी दोस्ताना भुरग्यान संडिल्ल्या वेळार अन्यायाक वळख जाल्ल्या वेळार निरपराधी कस्ताना आमचेर अपराध म्हणटाना हेरांतावन करांदाय भोगताना मतीक हिंसा मेळटाना अशें जायते कश्ट आकांत निरासपण सबारपटी एकसूरपणाची जिवीत आमकां दोसतना जेजू तूं आमचे संगी राव म्हणून आमी थोडो वेळ मौनपणी आमी मागया. सोंपुरो आमच्या जिविताच्या कसल्याय हंतांनी कुटुंबाच्या संद्यात हांव शेजाऱ्यांत हांव मोगाच्या मनशांत हांव कितें आमकां दूख भोगतना भोगसूंक आमकां आमचें काळीज तयार आसना त्या दळा सुमयाचो संगतपण आमी मागया. सुमयान त्या गिचमणी म्हळ्यांत दिंबेर पडून देवा लागीं मागणें केलें, म्हज्या देवा ही खालस म्हजे तळ निबार, पूण तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्हय. हें सगळें आमी ह्या वेळार जेजू मुखार सांगून आमचे कश्ट संकश्ट ताच्या मुखार आमी दवरया. आमचे सगळे कश्ट संकश्ट सोम्या मुखार घरी एका रितीन समर्पण दिवन कव्या गीत सगळो जेजूक हांव समर्पिता. Serve
जेजू ह्या संवसारी आसतना आमी नातिल्ल्या ताच्या परगट मिसाव वेळार कस्ता मरणा वेळारी आमी नातिल्ल्या पूण त्या सगळीचो अनुभव करच्याक सुमयान हो वेळ आमकां फावो केला. गेत्सेमनी म्हळ्यार आमकां हरी एकल्यांक जागो आसा. सुमयाचे 8 वेटे समजून शांत चलवले. जेजू त्या कस्ता मदें संगतपणाक आशिल्लो. ताचे संगी मागतेल्याची ताका भोव गरज आसली. आमी आज सुमया संगी मागया. जेजूक आमी बुजोवया. जेजू तुजो आमी मोग करता म्हूण आमी सांगया. आमची जबाब तुजो हांव मोग करता सुमया. जेजू बापाच्या एकल्याच पुता. जेजू खऱ्या देवा. जेजू म्हज्या देवा आनी म्हज्या साईबा. जेजू संवसारी मनीस जाल्ल्या देवा. जेजू आमचे खातीर कश्ट सोंसलेल्या. जेजू संवसाराच्या सुडवणदारा. जेजू मेस्सिया. जेजू आमचो अपरमीत मोग करतेल्या. जेजू आमच्या राया. जेजू बऱ्या गवळ्या. जेजू आमचे खातीर खुर्सार मेल्लेल्या. जेजू खऱ्या मेस्त्री. दविदाच्या पुता. जेजू काकुळतीच्या सागोरा. जेजू मोगाच्या दर्या. जेजू दैवीक वैजा. जेजू देवाचे राज परगट केल्लेल्या. जेजू वाट सत आनी जिवीत आमकां जाल्लेल्या. जेजू देवाचे शेळये. जेजू आमच्या जिव्या आनी जिवंतपणां. जेजू आमच्या सर्गां. जेजू आमच्या विशेवां. जेजू जिविताच्या उंड्या. जेजू सस्नीक याजाका. जेजू सर्गींच्या दारा. जेजू भोव मोगाळा. जेजू आमच्या आदारा. जेजू आमच्या इश्टां. जेजू म्हज्या मोगा. जेजूचो अपरमीत मोग आमी अनुभव केला. विविध रितींनी, विविध मनशां रुपार, विविध संगतींनी, विविध गणितांनी जेजूचो लागशिल्ल्यान आमी अनुभव केला. तसो अपरमीत मोग आमच्या काळजा मनांत आसा. आमी जेजूचेर पातयेंनी दवरलेली बाबडटी लोक. जेजू आमचो बरोबरचो, आमचो सोडवणदार, आमकां बचावे दितलो म्हणून आमी हर एकली तीर पातयेता. तर आतां आमी त्याच सुमयाचो आमी मोग करया. गावून गीत तुजो हांव मोग करता.
घेना देखो तेरे पीछे मैं चलूं तेरी स्तुति मैं करूं आराधना तेरी करूं और मुड़ के ना देखूं तेरे पीछे मैं चलूं तेरी स्तुति मैं करूं आराधना तेरी करूं और मुड़ के ना देखूं चीजों को पराधीन करचे आदी तो गित्सेमनी मुळाक गेलो दिंबेर पडून ते मुखलें सगळें गडीत तो नियाळतालो जरबादाचे मार खुर्साची वाट खुर्सा वयर खिळावणे आनी क्रमेण खुर्साचेर आपणाचें जिवाचें बलिदान तो चिंतून रगत गामेलो एन्स रगत जेजू क्रिस्ताची आमा समेताचेर पडोवन दी म्हणून आतां आमी जेजूक विशेवाच्या अल्तारे कुशीन व्हरता ताचे संगी आमी गेत्सेमानीक पयन करया थंयसर विशेवाच्या अल्तारे मुखार मौनपणी आमकांच समर्पिया उपरांत कोणायकी मौनपणी सुमया संगी वेळ करसूंक जाय तांकां मौनपणी मागोवंक अवकाश आसा भल्यांचो सगळो दीस आमचे मुखार आसा आतां आमी जेजूक विशेवाच्या अल्तारे कुशीन व्हरता आसतना कव्यां गीत गातो जिबे